I'm speaking from Kalyanpur in Udupi Diocese, a very historic and an ancient place of Christianity. The day is dedicated to the sick. Every year used to have a special mass for the sick in Pilar with hundreds of participants. The theme for the novena is called to be forbearing disciples of Christ. We generally celebrate the day of Venerable Father Agnello at the historic Milagres Cathedral opposite to our house. This year we cannot do so, but the pain and the suffering of the people makes Venerable Father Agnello Day even more important. Suffering and pain are part of being human. Who has not experienced sickness? Who has not lost a beloved person? Who has not been betrayed by a friend? Your body aches, your heart pains. Father Agnello was ever ready to serve the sick even in their meanest needs. In the Rashol Seminary, there was a seminarian with tuberculosis, and as it was considered contagious, no one would dare to go to his room. But Father Agnello would visit him many times during the day, console him and help him in all his basic needs until he died in the seminary itself. In heaven, he still intercedes for us. He is concerned about us with Jesus. Today, Stephen Pinto from Hyderabad, who has been touched by Venerable Agnello, shares his experience with us. I'm Stephen Pinto from Hyderabad. When Agnello has interceded for me many ways, many times, I'd like to give you a testimony. For one, I'm a heart patient and I had a heart surgery. Every year since I've been coming to Van Agnello, last year after the feast, I was coming back. When I came to the airport at the check-in, I had a severe heart pain, sweating, breathless. I sat there. The only word I could tell my wife is, "Get the doctor." The airport authorities immediately rushed me to the nearest hospital, where the doctor said that this person needed to be admitted. I only had the picture of Van Agnello. I looked at him and prayed very deeply. And I said, "Father Agnello, I have come for your feast. Take care of me." And I held it very close to my heart. Within few minutes, I was cured. I told them I want to go back to Hyderabad. The same flight, they brought me safely to Hyderabad. I really pray to Van Agnello to bless my family and to take care. I pray deeply for his canonization.
तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बरो दीस हांव येता. आयज नोवेनाचो 30रो दीस. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या दिसाक आमी तुमचे पासत, तुमच्या कुटुंबा पासत आनी तुमचे वावर धंद्या पासत पादनाचे मजतीन देवा कडेन मागता. Sokostani sotatuka Uskya kote sotatuka Kushapona sotatuka Sogle kore sotatuka Sisa fatoru detana Kalsat lehe utkar sota Aicea disak ce sorposo Tuka tonia te betoita Songostane sota tuka Uskya koten sota tuka Kushan pona sota tuka Sogle koren sota tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयज नोवेनाचो 3रो दीस. आयचो विशय क्रिस्ताची कोश्टोवतली पाटलावदारां जावंक आपयल्या. दर एक क्रिस्तांवाचें पयलें आपोवणें म्हणल्यार जेजूचो पाटलाव करूंक. आमचो कुरीस घेवन आपलो पाटलाव करूंक जेजू आमकां आपयता. आमचे दिसपोटी कुरीस घेवन तो आमकां आपयता आनी आमी ताचे कोश्टाची भागीदारां जावन ताचे सोडवणेचे कामांत ओदीक लागशिल्ले वांटेकार जाता म्हूण वळखून तो आमकां एक नमुनो. फ्रांसीस पाप साहेब अशें म्हणटा, कुर्सा विरेंत खरो मोग ना. तेच बरोबर तो दुखीन आसलोल्या लोकांचे व्हडल्या कोश्ट आनी आटे विटे तो समजता आनी हें सगळें भावार्थाचो संतोश जिवो करता. जेजूचो पाटलाव करूंक शिसांनी नवें रूप आपणायलें. आमचे कोश्ट दुखी त्रास पिडापीड हें सगळें आमकां भाग्यवनपणान वाडयता आनी क्रिस्ती जिविताचे सोपुनायक पावयता. आमकां बोरवासो आसा कित्याक सोम्या जेजूच्या तीर मोगाक केन्नाच शेवट ना. हे पवित्र मिसाचे भेटेन व्हड खतखत्यान मागुया जी पिडेंत कोश्टवतात, खेरीतपणीन कोविड-19 पिडेंत कोश्टतल्या खातीर. मानिवन आग्नेलाच्या विणवणेन तांकां सगल्यांक देवान पेकोवणेची कृपा मेळूं आनी आमच्या कोश्टाक सोडवणेचें मोल आसा म्हूण ती वळखूंक पावूं. आणि आता हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण वळखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमच्या पातकांचें भोगसणें मागुया. सोगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचलून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचलून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परांत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची सोमेस्तांची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Amen. Sumia, sumia, kahaklut kor Krista, kahaklut kor Krista,
kor somia kaklut kor. प्रार्थुया. सोर बोलिश देवा, आमच्या मोगाळ बाप्पा, तुझ्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टवतल्या आमच्या भावां भयणां खातीर आमची प्रार्थना आयकून घे. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. Amen. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा जोबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरांत जेवताल्यो आनी सोरो पियेताल्यो. जोबा सुरशी एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गोडवां तांचे बोगलेक चोरतालीं. तेन्ना सेबियांनी लोकान ताचेर गुरी घाली आनी तांकां सोगल्यांक उबारून व्हेलीं. आनी सोगल्या तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका ही खबर पावूंक हांव एकलोच वाटावलां. तो सांगून सोंपयता थंयच आसता आनी एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गार तावन कोर उजो पडलो आनी तुज्या मेंढऱ्यांक आनी राखण्याक लासून उडयली. तुका हें कोलीत करूंक हांव एकलोच वाटावलां. ताणें सांगून सोंपोवंकूच नासलें आनी एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, केल्दियांनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटाचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकराक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका हें कोडीत करूंक हांव एकलोच वाचलां. तो उलयता आसतना आनी एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरांत जेवताली आनी सोरो पियेताली तेन्ना ओवचीत अरण्यांतलो व्हडलो वारो सुटलो आनी घराच्या चारूय कोणशाचेर मारलो आनी अशें तें घर त्या तोंडनेटाचेर कोसडोलें. ती मेली म्हूण तुका कोडीत करूंक हांव एकलोच वाटावलां. जोब उठलो. ताणें आपलें आंगलें विजलें आनी तकलेचे केंस तासले आनी जमनीर सोरपटून ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो भायर सरलां. विंगडो हांव परतून वेतलो. सोर्वेस्परान दिलें, सोर्वेस्परान काडून व्हेलें. सोर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. हे सगळ्या विंगडान जॉबान पातो करूंक ना. न्हय म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सोर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, मोची उतरां चीत दिवन आयक. सोरेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी. म्हजें ओंठाचेर पोट ना, लोबाडी ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, मोची उतरां चीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सो तें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो ताव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावन तपासून काड. म्हजें कितें वायट तुका मेळचें ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, मोची उतरां चीत दिवन आयक. हो पोले हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी.
म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोणां येतोल्यांक तूं निवारताय. तो तुजो व्हड मोग आतां सुबे माझा दाखोय. जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Devaci udorai kodati, Subagi Amitachi Kushi Padati Subagi. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तेदना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेदना जोण एकल्याक ताच्या कोरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरें सांगतां, हांगा आसा तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, एका गांवांत गोंयांतूच हांव फिरगोजेंत वावुरतना एक मनीस आंतुर्नाचेर आसलो. 21 वर्सांचे पिरायेर सुमार ताका कुट्टाडेचे देंवतेर हो एक्सिडेंट जाल्लो आनी ताचे भेंडात भेंड मोडलें. बरें जावंक ना, जायते वैजांक दाखयले आनी ताचे सकयली पाट सारकी धोल्लोल्या भाशेन जाली. ताका दोनूय कुल्या मदें एक घाव आसलो जांतल्यान रगत व्हांवतालें. थळमळटालो, कश्टवतालो, आंग आखें ताचें फडफडटालें. पूण सदांच हांव भेटेक वयता तेन्ना म्हाका केन्नाच तो दुख्खी मेळूंक ना. सदांच आसते मुखामळाचो आनी बरे भाशेन म्हजे लागीं विचारतलो, फादर गांवचो लोक कसो आसा, तुजो वावर कसो चलता, घरा बागेल्लोय घरचीं बरीं आसात. आपणाक कोश्ट पडटात ते केन्नाच सांगिनासलो. म्हणटच एक दीस हांवें ताचे लागीं विचारलें, ताचें नांव पॉल. पॉल, हांव येयल्ले फावटी तुजें तोंड म्हाका इतलें हॅप्पी मेळटा. हांव जाणा आनी म्हाका दुसऱ्यांनी सांगलां कितले तुका वळवडे पडटात, पूण तूं केन्नाच तुज्या दुखाची खबर सांगिना. अशें कशें? ताच्या
बेडीर तो हांतून आसलो थंय एक व्हडली माश दवरलेली आसली अशी नोळ्यांक वाश्यांक बांदून देंवयलोली. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, फादर, म्हज्या कश्टांक जेजूक गरज आसा, म्हज्या कश्टांची जेजूक गरज आसा. 13 वर्सां जालीं फादर हांव हे खाटीर अंथरुणार आसा आनी ह्या 13 वर्सां मदें एक शिकलां हांव, तें म्हणल्यार म्हज्या कश्टांची जेजूक गरज आसा. आनी खरेंच तो कितें करतालो जाणा, एक दिसाचे कश्ट कोणाची पासत भेटयतालो, काजाऱ्यां पासत, तरणाट्यां पासत, हे भाशेन आपणाचे दिसा दिसपटी कश्ट भेटयतालो जेजूचेर नदर घालून. एका दिसाक हांवेंच ताका सांगलें, बाबा एक तरणाटो एकदम चड वादीवपणां करता आनी माय पायचें आयकना, घरांत येना सारको, ताचे पासत मातशें मागांव, तुजे एका दिसाचे कश्ट ताचे पासत भेटय. वय फादर हांव भेटयतां. आनी खरेंच भेटयलें ताणें. आनी एका सुमाना भितर हो भुरगो चेंज जालो, तरणाटो, आनी मजेशी उलोवंक आयलो, जिवीत ताणें बदल्लें. म्हणटूच प्रितीच्या भावां भयणीनो, कश्टांचो वालोर आमकां कळटा जो जेजून आमकां दिला. पाद आग्नेलाच्या जिवितांत जायते तरेचे कश्ट आसतले, आमी सगळेंच ताचें जिवीत नकळो. पूण थोडें भोव आमी जें जाणाव भुरगेचपणार ताची आवय आनी बापूय सोंपली. ऑर्फन कसो जालो, माय पाय नासलो भुरगो, हें कश्ट दूख ताच्या जिवितांत ताणें मानून घेतलें. देव आपलो बाप, सायबीण माय आपली माय, असलें ताचें मोन जालें. तो भलायकेन तितलो व्हडलो न्हय, ताची भलायकी, पूण ताचो स्पिरीट वेरी स्ट्रॉंग स्पिरीट इन ए वीक बॉडी. ही आपणाची कुडीची वसकताय, ही पिडेची विकनेस ताणें मानून घेतली. सिमनारींत रायतूरचे डिरेक्टर स्पिरिच्युअल आसलो तेन्ना ताणें पिडेस्तांची सेवा केली. कुजनांत वावर कोत्तात, तांकां कोणाक कितें आसा ना ताचो तो सूद घेतालो. गरीब आसात तांकां तो हेल्प करतालो. सिमनारिस्तांक पुऱ्यान दुबळेपणांत हेल्प करतालो. कोणाक काजार करूंक जायना तांकां दुडवांचो आदार म्हणजे तो दुसऱ्यांच्या कश्टांनी वांटो घेवंक जाणा आसलो. आनी फिरगोजींत वावुरतना आमी जाणाव कोण भाशेन ताका रातच्या वेळार हो एक एटॅक कसो केलो हिशोब मागूंक सोंसणीकायेन सगळे तरेचे कश्ट जे जिवितांत आयले ते पाद आग्नेलान सोंसणीकायेन मानून घेतले. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आमकां क्रिस्तांवांक जेजू वाट दाखयता. आतांच आमी आयकलां जेजून कितें म्हणलां तें शुभ वर्तमान. जेजूचो पाटलावदार जावंक कुरीस आमी खांदार घेवंक जाय. जोर तर तूं आपापलो कुरीस म्हजे बराबर घेवन वाटेर येना जाल्यार जेजू म्हणटा तूं म्हाका युग न्हय. तुजो कुरीस घे आनी म्हजे पाटल्यान ये. म्हजो शिस्त जावंक सोदताय, तुज्या कुर्साक वेंग मारून म्हजे फाटल्यान यो. हें जेजूचें धोरण. आनी जेजू न्हयच उलयला पूण ताचें उतर आनी ताची कोरणी एक ताणें करून दाखयलां. आपलो कुरीस आनी आमचो कुरीस पातकांचो खांदार घेवन कालवारच्या दोंगरार चडला आनी कालवारच्या दोंगरार आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक आपलो प्राण सोडला. प्रितीच्या भावां भयणीनो, जेजूचे आपोसल, जेजूचे सगळे पाटलावदार, जेजूचे सांत भक्त सगळ्यांनी जिवितांत वेगळे वेगळे तरेचे कश्ट सोंसल्यात. आनी तांचे मदें सांत पावलून जाणें जायतें सोंसलां जेजू पासत. तो कितें म्हणटा तें आमी जाणाव. कोलोस्कारांक बरयल्ले चिटींत चॅप्टर 1 वर्स 24 सांत पावलू अशें म्हणटा, हांव आतां कश्ट सोंसतां त्या कुशालकायेन सोंसतां. अशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें म्हज्या कश्टां उदेशी माप भरून हाडटा. हांव आतां कश्ट सोंसतां त्या कुशालकायेन सोंसतां. अशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें माप म्हज्या कश्टां उदेशी भरून हाडटा. कितें म्हणूंक सोदता सांत पावलू?
जेजून कोश सोंसले, जेजूचे वाटेन करूंक जाय आसले ताची भरती जाली. आतां उरलां तें जोण एकल्याचे कोश्ट सोंसूंक जाय. आमी आमचे कोश्ट सोंसून ते मिसळ करूंक जाय जेजूच्या कोश्टांनी, आनी अशें सोडवण आमकां उक्ती करूंक जाय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी मिसाक येता तेन्ना पळयता बारकायेन पाद्री कालसीन वायन घातले उपरांत एक उदकाचो थेंबो ते कालसीन घालता, आनी तो उदकाचो थेंबो ते वायनांत मिक्स जाता आनी सगळेंच जेजूचें रगत जाता. तशेंच आमचें एका क्रिस्तांवांचें जिवीत, जेजूचे कोश्ट हे मीस म्हळ्यार जेजूचे कोश्टांचो इतिहास तो. तातूंत आमचे कोश्ट ह्या वायनाचे बरोबर उदकाचो थेंबो घालता तो आमचे जिविताचे आटे विटे कोश्ट आमी मिस्तूर कोत्ता, आनी जेजूचे कोश्ट आनी आमचे कोश्ट एकठांय करून आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी मनशाकुळाचे सोडवणे पासत आमी देवाक भेटयता. प्रितीच्या भावा भयण्यांनो, आज पिडेस्तां खातीर खेरीत भाशेन आग्नेलाक आल्ताराचो मान मेळूंक हें नवें आमी करता. तातूंत ह्या पिडेस्तां खातीर भेटयल्ल्या दिसाक आमच्या जोण एकल्याच्या कोश्टांचेर आमी नदर घालुया, पूण नदर घालतना न्हय कोश्टांचेर पूण जेजूचेर नदर घालून हे कोश्ट आमी सोंसले जाल्यार आमकां सोडवणीचें दार उगटें आनी आमी दुसऱ्यांकूय सोडवणीचें दार जातलें. हांव कित्याक दर एका कोश्टाक आमच्या थंय वालोर आसा, सोडवणीचो वालोर. एवरी सफरींग हॅज गॉट इट्स ओन रिडेम्पटीव व्हॅल्यू. म्हणटच आज हेंच आमकां मागुया. आमच्या दिसपट्या जिवितांत वेगवेगळे कोश्ट येतात, ते कोश्ट आमी धिराण बोळान जेजूचे बराबर तोडून व्हरूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसान कृपा मागुया. उबी रावया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या वेळार थोडी आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवाक आमी उक्त्यो करुया. आमचो जबाब गायन कोण जातलो. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या कुरी स्वतासान संतोशान व्हरूंक उर्बेवंत जावं, तशें आपणाकूच विसरून पिडेवंताची आनी ताचे हाताखाल दवरतल्याची सेवा करूंक तांकां आदार दिवून देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. स्वार्थीकपणाक लागून ज्या लोकांक गरजांनी आकांतांनी पावनात, तांची दया करून नागरीक अधिकाऱ्यांनी तांकां गरज त्यो सुविधा फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोविड-19 पिडेंत आसा तांकां देवान बेगीनच भलायकी दिवंक आनी जो लोक अडचणेक सांपडला तांच्यो गरजो शांती पावोवंक वावरुच्याक तांच्या तशेंच सोबार दोतोर नर्सी भलायकी वावुरपी आनी आपकुशेन वावुरतात ती आपलो जीव संकोश्टांत घालून पिडेस्तांची सेवा करतात तांकां सगळ्यांक सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मानिवंत आग्नेलाच्या सगळ्या भक्तां पासत तांकां सगळ्यांक ताची मोजतीन पेकोवणी मेळूंक आनी इगोज मातेन ताका बेगीनच भक्तिवण म्हूण जाहीर केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव मोगाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. जें कितें आमी मागलां आनी दुसरें आमी मागूंक ना, पूण आमकां गरजेचें तेंवूय फावो कर. आमच्या दिसपट्या कोश्टांनी आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टांनी मिसळ करून आमचे आनी आख्या संवसाराची सोडवणी पासत ते भेटूंक असलें मोन आमकां दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
आमचे दोन हात उभारून सर्वेस्पराक भेटोया आमचे डोळे उभारून देवा वावर पळोवया आमचे काळीज उभारून देवा काळजाक मेळोवया ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओंपुया दोया तुझ्या बऱ्यापणा आतां उद्या सोर्यादाना जातली रोगली जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना आमचे दोन हात उभारून सर्वेस्पराक भेटोया आमचे डोळे उभारून देवा वावर पळोवया आमची काळीज उभारून देवा काळजाक मेळोवया ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओंपुया म्हज्या बाबा मयणीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं हो दयाळ बाप्पा आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात ह्या बलिदानांत जेजूच्या कश्टां मरणां बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीचे कश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत येता तसो तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता sorgi tuka soy soy un sorgi tuka soy soy solves pora shenavi yeta solves pora shenavi yeta taka soy soy taka soy soy un sol que toca soy soy un sol que toca soy soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो कूट गावुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्मस सायबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते सगळे आमच्या क्रिस्तांव बाबा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तशेंच हेराय धर्मांची आनी दुसरी जी तुजे इश्टागोतीन मरून गेल्यान तांकांय सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती सान जुजे मारयेचो पोती बाग्योन आपोसलां आमचो गोंयचो पात्रोन सान जुजेवाज मादर तेरेसा सान फ्रांसीस शावियर ब्लेसड कार्लो आकोतीस आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना प्रितीच्या बाबा भयणीनो कुमीन हांव जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचें जेवण आनी देवाच्या भुरग्यांचें एक मागणें आसा आमच्या बापाचें मागणें तो देवाच्या भुरग्यांचें जेवण कुमीन हांव घेवचे पयलीं देवाच्या भुरग्यांचें मागणें आमचे बापा म्हणून देवाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकळुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमकां शांती दी. वेगवेगळे तरेचे जल्मलात त्या मोरोपुऱ्यान आनी कुर्सार मोरोपुऱ्यान कुश्टांचें जिवीत जियेलोलो जेजू कुमिनांवांच्या साक्रामेंता उदेशी आमच्या काळजांत रावूंक येता. जी नितळ काळीज मनान जेजूक घेवंक तयार आसात ती खरेंच सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Moczakajanko, kuszalkaj do lasu, może bedorcieta, mozo Deus bom Jesus, odmia moczakajanko, kuszalkaj do lasu, może bedorcieta, mozo Deus bom Jesus, porque lo mozo odmor, willen gelo ci mozo, ai lo Jesus Deus taruh, apor mozo pranzalo. Odmiamo czekajanku, kuszalkaj do lasu, może bedorcieta, mozo Deus bom Jesus, odmiamo czekajanku, kuszalkaj do lasu, może bedorcieta, mozo Deus bom Jesus, tanele moci kalis, și dolutka grautale, suke bucir por lo paz, care sale da duši. Odmiamo czekajanku, kuszalkaj do lasu,
Może by dorcieta, mozo Deus te bom Jesus, ओतमी कुमन्याच्या मागण्यांत भावार्थान वांटो घेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवळ्या बाप्पा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावां भयणांक तुज्या मोगाचें बलिदान, तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावन तुज्या भावार्थ्याच्या जोम्यान तीं तुका वाखाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. आयज आमचे मदेगोत फादर एरमित रेबेलो रायतूरचो पाद विकार येवन मिसाचें बलिदान भेटयलें. देवाच्या उतराची मोडणी केली. आमची मागणी मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाक उबारल्या पासत तुका आमी दिन वाचता. स्विझल रॉड्रिगीस युकेथान आपल्या भावार्थाची गोवायकी हे भाशेन दिता. म्हज्या घोवाच्या मेंदवाक ब्लड क्लॉट डायग्नायज केलें. आमी मानिवंत आग्नेलाक आमचो व्हड आस्कारी कसो घेवन व्हडा भावार्थान ताच्या नोवेनाचें मागणें सुरू केलें. आनीक एक सिटी स्कॅन करचे आदीं ताका मानिवंत आग्नेलाची माती उदकान घालून पिवंक दिली. देवाक आर्गां आनी वाखाणी. ताचो रिपोर्टार क्लॉथ सगळोच गेलो म्हूण सांगलें. दोतोरांनी आतां मॅडिकेशन दिलां. हे फुडें आनी क्लॉथ ना जावंक. आमी गोंया हितूच मानिवंत आग्नेलाच्या तुंबलाशी येतल्या ताचे वरवीं मेळ्ळेल्या उपकारां खातीर देवाक दिन वासूंक. देवान ताका बेगीनच आल्ताराचो मान फावो करूं म्हूण मागता. मोगाल भावां भयणो, व्हडा भावार्थान ह्या मिसांत आमी वांटो घेतलो. आतां भावार्थान नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण आमी मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिन वाचता. आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बागयोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्युंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेची इगोर्जीची उगोड परगोडणे उदेशी
विशीं मागतां आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. आमेन. आयज करीत भाशेन आमी पिडेवंतां पासत मागता. जंयसर पिडेवंत आसात तांणी भावार्थान ह्या मागण्यांत वांटो घेवचो. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो अस्कोतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतीनी सोंसणीकाय, भलायकीची पुर्णताय दी. तांचें जिवीत तुजे शांतीन खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार्थ दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. एपरी भावा भयणाच्या एकवटांत सदांकाल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Padre Agnello आमच्या इश्टा आमकां तूं सोडूं नाका. ह्या परदेसांत कादार सरकार तुजो आदर. हे गोंय आमचें बाकीचें उत्सव मोलाचें देणे. Padre Agnelloचे पाळणे हालोंक ताका भाग मेळ्ळे. Padre Agnelloचे पाळणे हालोंक ताका भाग मेळ्ळे. Padre Agnello आमच्या इश्टा आमकां तूं सोडूं नाका. ह्या परदेसांत कादार सरकार तुजो आदर. I'm speaking from Kalyanpur in Udupi Diocese, a very historic and an ancient place of Christianity. The day is dedicated to the sick. Every year used to have a special mass for the sick in Pilar with hundreds of participants. The theme for the novena is called to be forbearing disciples of Christ. We generally celebrate the day of Venerable Father Agnello at the historic Milagres Cathedral opposite to our house. This year we cannot do so, but the pain and the suffering of the people makes Venerable Father Agnello Day even more important. Suffering and pain are part of being human. Who has not experienced a sickness? Who has not lost a beloved person? Who has not been betrayed by a friend? Your body aches, your heart pains. Father Agnello was ever ready to serve the sick even in their meanest needs. In the Rashol Seminary, there was a seminarian with tuberculosis, and as it was considered contagious, no one would dare to go to his room. But Father Agnello would visit him many times during the day, console him and help him in all his basic needs until he died in the seminary itself. In heaven, he still intercedes for us.
is concerned about us with Jesus. Today, Stephen Pinto from Hyderabad, who has been touched by Venerable Agnello, shares his experience with us. I'm Stephen Pinto from Hyderabad. When Agnello has interceded for me many ways, many times, I'd like to give you a testimony. For one, I'm a heart patient and I had a heart surgery. Every year since I've been coming to Van Agnello, last year after the feast, I was coming back. When I came to the airport at the check-in, I had a severe heart pain, sweating, breathless. I sat there. The only word I could tell my wife is, "Get me the doctor." The airport authorities immediately rushed me to the nearest hospital, where the doctor said that this person needs to be admitted. I only had the picture of Van Agnello. I looked at him and prayed very deeply. And I said, "Father Agnello, I have come for your feast. Take care of me." And I held it very close to my heart. Within few minutes, I was cured. I told them I want to go back to Hyderabad. The same flight, they brought me safely to Hyderabad. I really pray to Van Agnello to bless my family and to take care. I pray deeply for his canonization.